क्लिअरिफिकेशन करू शकता. त्याच्यासाठी आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स अरेंज केला. कित्या खातीर आनी कसलो व्हायरल जाल्लो? म्हणजे व्हायरल झालं म्हणजे की रस्तो ना, तिथे लाईट ना, तिथे आणि घरा आमची टोटल घरा हांगा ॲक्च्युली एक्झॅक्ट टोटल घरा हा 23. सो अशें जाल्लें की टोटल घरा आमी 40 सांगली आनी कितें आनी अशें बरेचशे फॅक्ट सांगले रस्तो ना, थोड्यांक लाईट ना अशें सांगलेले. असो म्हणजे व्हायरल जाल्लो. त्या खातीर हांगा ते एक्च्युली फॅक्ट आतां आमी सांगूंक शकता. हय सांगा. हय ॲक्च्युली कशें आहा आमच्या वाड्याक टोटल 23 घरां आसात. 23 घरां डिवायड इंटू तीन वाड्याचेर आसा. सो 2 वाड्यांचे पक्के रस्ते आसा, डांबरी म्हणून रस्ते आहा. ह्या वाड्याक ते फाटले 2 वाडे आहा तेंचे टोटल नळ आहा, रस्तो आहा, पाणी आहा. सो सगळें आहा. त्या वाड्याक प्रॉब्लम ना. हांगासर मातशें कितें हांगासर लायट पाणी आसा आनी आमी सद्दां घरा कडेन आमच्या गाडयो टू व्हिलर सगळ्यो येता. पूण कितें आसा तितून आमी प्रायवेट प्रॉपर्टीन येता. सिंगल हेची आहा प्रॉपर्टी प्रायवेट प्रॉपर्टीन येता. कोणाची प्रायवेट प्रॉपर्टी ती? प्रायवेट प्रॉपर्टी तशें आमी हय सांगा. हय ना घेतले आतां. नांव सांगता नांव ओके म्हणजे प्रायवेट प्रॉपर्टी प्रायवेट प्रॉपर्टीन येता. वाटे 2-3 आसा वाटे. 2-3 वाटे आसा. 2 टोटल 3 वाडे आमचे. 2 ते सगळे रस्ते बी सगळे कंप्लीट आसा. कंप्लीट काय आसा. प्रॉब्लेम ना. 3 वाटे. आनी हांगा येवपाक तुमकां आतां 3 वाटे तुमकां आसा. हय. पूण खंयच्यात केन्ना अजून ना पर्यंत खंयच्याच ओनरान किंवा खंयच्याच कोणी एका मनशान सिंगल आपल्या प्रॉपर्टीन कित्याक व्हरता हो विशय केन्ना येवंक ना. आमकां हांगा लायट आसा, पाणी आसा, येवंक वाट आसा आनी आमचे ह्या वाड्यार आमची 8 घरां आसा सगळीं टोटल. आतां 8 घरां आसून आमचे 3 वाडे आसा. ह्या 3 वाडे आसा. 3 वाडे आसून आमची घरां आहा 23. आमकां कोणचो त्रास ना. भाटकाचो ना, गांवकाचो कोणचो त्रास ना. आनी आमच्या भुरग्यांनी कितें तरी फाटीं अशें बोलता बोलता एक आमचो व्हिडिओ व्हायरल जालो आनी तो चुकीचो प्रश्न जालो. हेचे बद्दल हांव चुकी मागता आनी आमच्या भुरग्याच्या आनी गांवाच्या वतीन हांव एक चुकी मागता की जाणटे हे नात्यान हांव चुकी मागता की अशें जावचें न्हू फुडें. ते पण आमचे भुरगे चुकले. हेच्या फुडें ते भुरगे चुकचे न्हू आमी चुकी करची न्हू. कितलीं वर्सां तुमी हांगा आसा? हांगा आतां म्हाका वर्सां जालीं जवळ जवळ 30-32 वर्सां जालीं. ही जी प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा म्हणजे त्या भाटकारांनी तुमकां केन्ना त्रास केले? ना 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 त्रास ना. तुमची पयलीं एकच घर आसतली किंवा 1-2 घरां आसतली. आतां जी इतली घरां जाली तेन्ना ते करपाक तेंच्यांनी मदीं अडखळ केन्ना ना हाडली? एका घरा पासून हांगा 8 घरां जालीं. पण आमकां खंयच्याच भाटकारान खंयच्या गांवकारान आमकां आज पर्यंत त्रास करूंक ना. प्रामाणीकपणान हांव सांगता कोणें त्रास करूंक ना. इतल्या दिसांनी आमच्या हांगा एक पायपासून पडले म्हणून सांगला पळय. आमच्या सायडीन वाडा तो सरळ घेवन त्या पायपांतल्यान गेलो ते पडले. ती गजाल फेक. आमकां वाडा सायडीन तो सायडींतल्यान येवंक ना. तो पायपाच्यान येयलो पडलो सरळ घेवन आसलो पडलो तो. आनी ही गजाल त्यांनी सांगली बाबा आमकां वाड ना आमी पायपांतल्यान वयता हे सगळें फेक. दुसरी गोश्ट आमी आतां हांगा म्हाका जाल्यार हांव हांगा रावतां. म्हाका 23 वर्सां जालीं. सॉरी 33 वर्सां जालीं. 33 वर्सां जालीं. तेतूंतल्यान आमी इतले आतां कितली 23 घरां आमची. आमकां कोणाचें हें ना जावं आमी इवन पडव्यो सुद्दां सायडीन काडले जाल्यार आमकां भाटकारांनी विचारूंक ना नाल्यार ती मोडून उडत नाल्यार भाटकारांनी येवन मोडली अशी केन्ना गजाल जावंक ना. दुसरी गोश्ट ह्या वाड्यार आमच्या गाडयो येता. 4 व्हिलर येता, 2 व्हिलर येता, ट्रकां येता हांगा. कितें सामान हाडटलो जाल्यार येता. आमच्या हांगा वाड आहा. ह्या सायडीन गेलो जाल्यार सबंद मळ आहा सबंद फूल. मळा वयल्यान गाडयो येता आमची. सगळी भाटकारांची प्रॉपर्टी ना हांगा. आनी भाटकारान केन्ना कोणान काय अशें दुखोवंक ना कोणाक. आनी लास्ट टायम एक व्हिडियो व्हायरल जालो आनी ते व्हिडियो भाटकारांक कशें दिसलें आमी एक चुकीची हें केल्लेली आसा त्या बद्दल आमी चुकी मागता सगळ्यांच्या वतीन.